ऑपोजिशन कित्याक वॉकआउट केलो अशें कितें जालें? डिस्कशन जालें मरे आमी डिस्कशन जातकीर मिटींग सोंपलेली आजच आमी बिजनेस हेडवाची मिटींग घेता अशें ना हाजे पयलीं बिजनेस हेडवाची मिटींग घेतच ना पण कितें डिस्कशन कितें आशिल्लें बिजनेस एडवायजरी? अरे बिजनेस रुटीन जो आसा न्ही बिजनेस थारोवपाचो हो रुटीन जो हें आसता की जो 15 दीस आसा 15 दिसांचो बिजनेस कसो चलतलो म्हणजे तातूंत मदीं खूब वेगळेपण आसता अशें ना फाटली जशी असेंब्ली जाल्ली आसा तसोच आतां बिजनेस आसता की तो बिजनेसाच्या मान्यता दिवपाची मिटींगी आसता आज बाबा ते 15 दिसांनी कितें कितें जातलें ह्या संदर्भात ब्रीफ हांवें केलें आणि त्यानंतर ताची मान्यता दिली. डिमांडाचेर तांकां 20 मिनटां दिले म्हणजे क्वेश्चन्स तुमी घेवपाक दिनासला किंवा तांकां उलोवपाक जो टायम क्वेश्चन हो लॉट स्वरूप आसा हाजे पयलीं कितें खूब वर्सांची इतली परंपरा आसा की लॉट स्वरूप आसा लॉट स्वरूपाक ताका हांव धरिना की थंय कॅमेरा लावन आसता म्हणजे कोणाक कितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना म्हणजे कोणाक जशे लॉट्स पडटा त्या लॉट्सा प्रमाणे ते क्वेश्चन पण ते म्हणटात पयलीं तुमी तशें केल्लो रूल केल्लो की 1 to 1 चान्स एक ऑपोजिशनाक एक रुलिंगान 1 to 1 चान्स आसा रुलिंगाक एक आनी ऑपोजिशनाक एक अशें दिल्लें रुलिंगाक एक तो एकच फावट आमी दिल्लो की त्यानंतर बाकीचे रुलिंगान सुद्दां ताजें ऑब्जेक्शन घेतलें त्यामुळे तो आसा तसो म्हणजे जो पयलीं चलतालो आसा न्ही त्या सिस्टमीचेर हेल्दी डिबेट जातली सर अशी पार्टीक असं दिलं अशें म्हणून तेंच्यानी सांगता आनी क्वेश्चन मांडपाक मेळचें पळय कशें आसा हाजे पयलीं आसा सेशन जें आसा न्ही 15 दिसांचो तांकां आमी सांगलें की सादारणशें तें 8:30 पर्यंत जें आसा सोंपोवन परत दुसरे ताच्या कामाक येवपाक जाय सगळें एक दिसा विशय ना तो 12 वर चल्ली किंवा 1 वर चल्ली अशें ना करता सादारणसो त्या म्हणजे 8:30 वरांत चलून आसा न्ही परत दुसरे दिसा काम करपाक एक फ्रेशनेस आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय भायर जाले अशें ते म्हणटात तेजेर कितें ताणी म्हणटालो अशें करता आज पर्यंत तांकां की तेच लोक म्हणटाले की आज पर्यंत आमकां उलोवपाक दिताले बाकी सगळे गजाली आसा ताणेंच म्हाजेर कॉमेंट दिल्ले आसा आज जर ते म्हाजे रिवर्स कॉमेंट ताका हांव करता.